स्त्री कामेली तांच्या हक्कां खातीर झुजोवन तांकां फावो ते एक म्हळ्यार एक हक्क तांचे हक्कां म्हळ्यार इतले घंटे तांकां काम करूंक मिनिमम सांबाळ तांकां दिवंक कितें फेसिलिटी आसा ती दिवंक तांणी झगडोन म्हणले बरी तांणी प्रतिभटन करन म्हणले बरी तांणी तांची हक्कां जोड काडयोंक तांणी निरंतर वावुरली ती रस्त्याक देवली तांणी स्ट्रायक केलें आतां म्हळ्यार स्ट्रायकां बरें जातात पळय तशें केलें आनी ताचो परिणाम जावन हो अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस मार्च 8 तारखेर आचरणाक सुरवात जालो आनी अशें संवसारभर मार्च 8 तारीख स्त्रियांचो दीस जावन आचरण जाता. आतां स्त्री म्हणटना आमकां कळीत आसा खंयच्याय संगतींत आमी खाण गेल्यार आतां जणा संख्येचो कितले वांटे स्त्रियो आसात सगळे जणा संख्यान कितले वांटो स्त्रियो कितले पर्संटेज स्त्रियो आसात कितले हांवें भाशण करी जें उलयना चड आतां खाली इल्लेशें महत आतां सांगता कितले पर्संटेज स्त्रियो आसात 100% पॉप्युलेशन जाल्यार जणा सांगो जाल्यार तांचो पर्संटेज ऑफ विमेन स्त्रियांचो संख्यो कितले पर्सेंट 60 जाल्यार बारी बरें आहलें पूण ना आमी मोर ऑर लेस 50% म्हणयेत 50% आनी हें देवाचें एक निर्मोणें दादले आनी स्त्रियो समान संख्यान आसचे म्हणून पूण मनशान तांच्या कर्तुवांनी स्त्रियांचो संख्यो उणो जायशें केला कित्याक स्त्रियेक जल्मोंक सयत अधिकार ना तसली परिस्थिती जायत्या राज्यांनी आज आसा आनी स्त्रियांक जल्मतना सयत वेलकम करनात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसून पुरो वाचलां जावं पुरो पळयलां जावं पुरो स्त्री ह्या चेडूं भुरगें जल्मच्या पयलें कशें जालें आतां टेस्टांनी पुरो आडवरलां जाल्यार जल्मल्या उपरांत चेडूं भुरगें जाल्यार ताका जिवेशी मारची सर्व वेवस्था जाता अशेंय आसा पूण देवा करगा आमच्या ह्या दक्षिण कन्नडा ह्या हांगा आमकां ह्या करावळीच्या ह्या सायडीक आमी पळोवंक गेल्यार तितले दादलो आनी स्त्री चेडो आनी चेडूं म्हणल्यार असमानता आमकां तितली दिसना जावन पुरो तरी आमी गुंडाळेन चिंतूंक गेल्यार मस्तू असमानता अजुनूय आसा आनी अमर्त्य सेन म्हणलो ख्यात नोबेल प्रशस्ती विजेत अर्थशास्त्रज्ञ म्हणटा इकॉनॉमिस्ट म्हणटा स्त्री आपल्या जिवितांत जिणयेच्या सुरवातेतावन जिणयेच्या अखेर पर्यंत 7 नमुन्याचे असमानता सोंसताकय भोगताकय 7 नमुन्यांची हांवें आत्तां सांगले बरी जल्मोवंकी तिका हक्क ना जल्मल्या उपरांत जियोवंकी हक्क ना जियेल्या उपरांत तिका खाण जेवणाक शिक्षणाक अवकाशांक तिच्या कुशेच्या चेड्या कडेन खाजर जावंक या तिका उद्योगाक वचोंक उद्योगांत बढती जोडूंक अशें 7 नमुन्याची असमानता स्त्री भोगता आनी ह्या वरवीं एका हांवें म्हणचे आमच्या देशाक स्वातंत्र्य आयलां म्हणटात न्ही 1947 आयलें वय मू वय गी न्ही वय गे ओके 47 हेणी आयलां म्हण चिंता ओके स्वातंत्र्य आयलां म्हण आमी म्हणटा पूण स्वातंत्र्य नीज आयलां गी आमचो त्या स्वातंत्र्या खातीर झुजिल्लो आपलो जीव त्याग केल्लो महात्मा गांधी तो म्हणटा केदळा एक स्त्री रातीच्या 12 वरार केदळा एक स्त्री रातीच्या 12 वरार रस्त्यार कितेंच भेन आसतना सुरक्षीत रितीन चलोवंक शकता जाल्यार त्या दीस म्हज्या देशाक स्वतंत्र आयलें म्हणून अर्थ आतां म्हाका सांगा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य आयलां गी आयलां आमच्या गांवांत 12 वरां राती म्हाका वचूंक धैर्य ना तुमच्या गांवांत तुमकां वचूंक धैर्य आहे एक सुर्या स्त्री एक धैर्य आसा काले थोड्यांक धैर्य आगी म्हणून असल्या बारी बरें देखून हांव सांगता ते जाल्यार स्वातंत्र्य आयलां म्हूण येत आसा गी धैर्य आगी ओके चेडवा भुरग्याक धैर्य आहे टिनेजर चेडवाक धैर्य आहे तरणाट्या चेडवाक धैर्य आहे काजरी स्त्रियेक धैर्य आहे मध्यम प्रायाच्या स्त्रियेक धैर्य आसा कांय नाका प्रायवन स्त्रियेक धैर्य आसा आमच्या धर्म भयणीक धैर्य आसा ना खंयच्याच स्त्रियेक धैर्य ना ताचो अर्थ काले आमच्या देशांत अजून सारकें स्वातंत्र्य आयलां सारकें स्वातंत्र्य येवंक ना देखून आमची परिस्थिती अशी आसतना आमी आमकां मेळचे अवकाश गळसून आमी कशें आमच्या जिवितांत मुखार येवयेत कशें आमची कौशल्य आमी इम्प्रूव करयेत आमची जाणवाय कशी वाडोवयेत ताचे सांगता आमची वाडोवन येवच्या चेडवां भुरग्यांक कशें आमी धैर्यान बरयेत आनी मुखली
समानतेची समाज आम्ही कशी बांधून हाडयेत ह्या विशयान ह्या दिसा आम्ही विशेष जावन आठव करचे आणि कार्याक देवची गरज आसा देखून हो दीस अमानात करून दवरला. ओके, खाली येवन गम्मत मारन एक पार्टी करन कालंगी कॉम्पिटिशन केलें डान्स केलें गेलें मागीर परतून सेम जावंक पुरो तेय गरज पूण ताचे सांगात आमची परिस्थिती काली म्हजी मात्र न्ही म्हजे बरी हेर भयणी मुस्त आसात न्ही स्त्रियो जायत्यो आसात. आमी स्त्रियांचो दीस म्हणजे सक्कड स्त्रियांचो दीस म्हज्या की वयर आसल्यांचो म्हज्या की सकयल आसल्यांचो सकाळचो दीस देखून तांची परिस्थिती आमी चिंतूक आसा. म्हज्या की सकयल्या मट्टार कोण आसात, कश्टांत कोण आसात, समस्यांत कोण आसात, कोणाक अनुकूल ना तांकां पुरा पळोवन तांकां वयर हाडचें प्रयत्न आमचें जायचे. आज आमी देवाच्या दयेन बऱ्या स्थितीर आसा. देवाच्या दयेन आमकां खंय आपाय ना सुरक्षीत एका स्थितींत आमी जियेता. ताचो अर्थ आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत आसा त्या देखून आमकां इल्ली सुरक्षता चड आसा म्हण आमी म्हणयेत. ताचो अर्थ कोणाक देवान चड दिलां ताचे लागीं देव चड विचारता. आमकां क्रिस्तांव स्त्रियांक इल्लो स्वातंत्र्य चड आसा. इल्लें भोंवचें इल्लें म्हळ्यार भोंवचें म्हळ्यार अशें वट्टारे भोंवचें न्ही एणे तेणें वचून बरसोंक इल्लो अवकाश आसा वय की न्ही. इल्लें शिक्षण चड आसा. तशेंच आमकां आर्थीक रितीनी आमी तितके अनुकूल आसा वय की उरल्यांक कंपेर केल्यार त्या स्थितीन आमी इल्ली चड वयल्या मट्टार आसा म्हणल्यार अर्थ आमकां आनीक आमच्या सकयल्या मट्टार आशिल्ल्या स्त्रियांक वयर हाडची जबाबदारी देवान आमच्या हातान दिल्या. देखून आमचो वेळ मुख्य जावन आमचो वेळ आमी म्हणटा जावंक पुरो जायतीं जाणां म्हणटात आयतार म्हाका एकच आयतार मेळचो म्हणून आयतारा वचोंक ना खंय करूंक ना कोणाकी मेळोंक ना खंयच्या दिन आयतार एकच दीस मेळचो म्हळ्यार टिचरांनी बरो आसता तांणी म्हणचो हो शब्द मेळचो म्हाका आयतार एकच 7 दिसांत पूण एका दिसाय हांव घरा आसना. ताचो अर्थ तुमी घर सोडून वचचें म्हण न्ही पूण अवकाश मेळिल्ले समाजा खातीर आमी कितें दिवंक आसा आमकां देवान दिल्लें देणें तें आमी हेरांक वांटूंक आसा. हेरांक कितें म्हण बरेंपण करूंक आसा ताका आमी सुरात करचो न्ही. ताचे रिवॉर्ड प्रतिफळ देव आमकां 100 वांट्यांनी पाटी दिता हें तुमी उडास दवरचें. आनी तशेंच मोहम्मद अली जिन्ना कोण तो गुत्ता गे कोण म्हणून कोण पाकिस्तानाचो कोण हे देवा आं पाकिस्तानाचो अध्यक्ष तो कितें म्हणटा आतां ना तो पयलीं आसलो ताणें म्हणलें आसा संवसारांत 2 मजबूत शक्त्यो आसात एक तिंतेर ओके आनी एक गन तिंतेर आनी गन जीव काडूंक शकता. तिंतेर म्हळ्यार पेन्न तांतूं बरयल्यार मस्तू जाणवाय मेळटा मात्र न्ही कळी जाता माहेत मेळटा. ओके ते 2 बळवंत शक्ती आसात. ह्या 2 शक्तीचे की एक बळवंत ताचे की बळवंत एक सकत आसा जाल्यार ती जावन आसा स्त्री सकत. पळय आमकां कितली सकत आसा म्हणून स्त्री सकत ह्या मजबूत शक्तींच्या की चड बळवंत सकत. आनी ही स्त्री सकत आज जर तर जागृत जायत जाल्यार समाजांतली सर आतरवणां आनी अनाहुतां काण उडोवंक आमचे वरवीं साद आसा. देखून ही स्त्री सकत आमी जावन आसा. आमची कितें तांक आसा आमची समर्थी कितें आसा आमची हक्कां कितें आसात ती आमी समजून काडून घेया. आनी आमच्या कुटुंबांत आमी माया मोगान समाधानेन सोंसणिकायेन खालतेपणान आमी आमचे कुटुंबाल जिवीत जिवोवच्या मारिफात भुरग्यांक बरी देख दिवया. आनी मुखार हांगा स्त्री संघटन आसा गे फादर आसा गे ना आसा गे कितलीं जाणां आसा स्त्री संघटनांत हांगा आसल्या पैकी कितलीं जाणां स्त्री संघटनांत आसात 1 2 इश्शी कुट्टी जे म्हण ना तांकां गुत्तू नाय 1 2 3 4 5 साडे एकली आतां घालतात उडास आयलो आसतात आसा म्हणून आसा न्ही इतलींच जाणां आसात. म्हजो तुमचे कडेन उलो दया करून संघटनाक मेळया. आमी सर्व स्त्रियो सांगाता मेळ्ळ्यार आमच्या भयणीक कितेंय समस्या आयिल्ल्या वेळार तांकां कुमोग करूंक आमचे कडेन सकत आसा. मात्र न्ही आमची हक्कां आमचे तनवण काडटना ती जोड घेवंक फाटी आमचे कडेन सकत येता. संघटनाक सकत आसा. देखून सक्कड स्त्रियांक म्हजो उलो आज स्त्रियांचो दीस म्हणून तुमी मानतात आनी त्या दिसाक मोल आसा जाल्यार दया करून सक्कड स्त्रियो तुमच्या फिरगेंतल्या हर एका कुटुंबांतली एक स्त्री ह्या संघटनाक तुमी मेळाचे. आनी त्या मारिफात तुमी संघटनाद्वारे तुमी स्त्रियांनी काम करूंक जाय तुमच्या फिरगेंत पयलें. मागीर ताजे की पयलें तुमच्या घरा मानेगे मारी उरी उपकारी जायना. फस्ट खंय जायचे घरांत आमी एक मुखेली घरची मुखेली जावन मुखेली आमचो दादलोय आसता ताचे सांगता समानतेन आमचे कुटुंब चलोवन व्हरच्या बराबर आमच्या फिरगजेंत तशेंच आमच्या समाजांत आमी मुखेलपण काण घेवन
आमकां स्त्रियांक मुखलें भविश्य आमचो फुडार आमच्या भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांक मुखलो फुडार बरो करूंक आमी प्रयत्न करया आनी काम दिताना आनी एक म्हाका पॉयंट सांगचेत दयेकन घरचीं कामां चरक्यांक आनी चेडवांक वांटून दिया घरचीं कामां खाली चेडवांनी करचीं चरक्यांक खेळोंक धाडचें न्हय आनी अशें करतीत जाल्यार फाल्यां सगळ्या चरक्यांक घरचें काम कळीत ना जाल्यार फाल्यांचीं कुटुंबां उरनात सांगता हांव तुमकां फाल्यांचीं कुटुंबां बिलकूल उरनात कित्याक तुमी तुमच्या चेडवां भुरग्यांक शिकोवंक धाडटात तीं शिकतात तीं कामाक वेतात वय की न्ही कांय चप्पे पडल्यात बरें दिसलें गे आं वय की न्ही शिकोवंक धाडटात ती कामाक वेतात ती जोडतात तांचे कडेन इल्ली म्हणी हक्कांची एक जणवाय आसता तांचे कडेन तांच्या सामर्थ्याची वळख आसता त्या वेळार दादलो आनी स्त्री दोगांय कामाक वेतात पाटी येवन सगळो दीस ताणेंत काम करीचे भायरीय काम करीचे भितरय काम करीचे वो बसून गम्मतेन टीव्ही पळयता पेपर वचून बसता मोबायलार वॉट्सॅपाक घालता हाचें पडोवन तो सोना तें ताका कान जाता कांय जायना गे जायना जाल्यार बारी बरें पूण जाता जाल्यार कुटुंब पाड जाता आमी इतलेंच म्हणचें कुटुंब दोगांयनी समान जबाबदारी काणयोन कुटुंब चलोवन वरीचें आमी तशें करना सांग देखून सांगूंक दयरा म्हाका तो या सांगा ओय अशें केल्यार मात्र आमची कुटुंबां उरतात आनी ती कुटुंबां उरोवची जबाबदारी आमची स्त्रियांची आवयांची दायकन उडास दवरा तुमच्या गोवाक कांय काम गुत्तुना जावंक पुरो तें ताच्या आवयन शिकयल्लें पूण तुज्या पुताक कांय काम गुत्तुना म्हूण तुज्या सुनेन तुका दुरसोवन उजो फाल्यां त्या रितीन तुज्या पुताक तुवें वागयचें ओके कळ्ळें काल स्त्रियांकत तुमकुंचे स्त्रियांकत सांगचें तूं सोमाटाय मारये अशें उलयनाका तशें उलयनाका हें पुरो स्त्रियांक मात सांगचें दादल्यांक सांगचें कोणात आमी सांगचें देखून म्हणचें दयेकन चेडको आनी चेडो म्हणलो फरक करनासतना कामां दोगांयकूय एकच सारकी शिकया थोडे फावटी म्हणटा हांव कोयर जड चेड्यान सारोन हातान धरल्यार मिश्यो येनात खंय म्हणटात गे म्हणटात मो म्हणटात म्हज्या न्हवऱ्याक मिश्यो बऱ्यो आहात तो सारोणी धरता ते दर्जेत पडता ओके म्हण हांव कितें म्हणटा ताच्या घरा ताका शिकयलां आमी शिकयल्यार मात्र आमच्या आवयांनी शिकयलां या ताणें केलां देखून ताका आतां ताच्या घराय करूंक जाता हांव म्हणटा इतलेंच आमच्या घरांनी आमची कामां आमी सांगातपणान एकामेका आदारसून सुदारसून केल्यार कुटुंबां उरतात आनी कुटुंबां उरोवची जबाबदारी आमच्या आवयांची देखून हें आमी उडास दवरया आमी कुटुंबाचें एक काळीज जावन आसांव आनी हें काळीज घट्ट आसल्यार मात्र कुटुंब चलता काळीज रावलें जाल्यार कुटुंब मरता देखून इतलें सांगून अखेर करता तुमकां बरो दीस मागता आनी हाच्या उपरांतली सांज संतोशाची जावं दी आनी कोंकणी संस्कृती राखची जबाबदारी आमची आवयांची परतून सांगता त्या देखून उमेद काणगेया सांस्कृतीक चटवटिकेनी मुखार येया आनी उमेद दाखया शिका त्या मार्फत तुमकां बरेपण करूंक जाता समाजान जायतो वावर करूंक जाता अशें सांगून म्हजी उतरां अखेर करता पयल्यान तुमकां सर्वांक स्त्रियांचो दीस आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस असो संभ्रम तुमचो जावंक दी म्हूण मागता तळयो पेटोवन आमी हो संभ्रम जरान आचरण करचो तळयो उणें जाल्यो पावान आयकना म्हाका करेक्ट जोर जायजे म्हूण सांगलां बळादीक जायजे म्हूण सांगलां तशें म्हणटाना आवाज ताळयांनी जायजेत पडटा ताळयांनी आवाज ना जाल्यार केंगे कोनशांत आसलें बरी जाता आमच्या घरांनी आमच्यो आवयो आमच्यो स्त्रियो त्यो आबल साबल ह्या बळादीक आनी बळादीक नासतना आसात एक भोव आपोर बायेचे चिंता तुमचे मुखार आमची आज हांगासर आसची मुखेल सैरीन ह्या आमच्या ह्या कार्यक्रमाक रोवंदार जावन आयिल्ली आसा श्रीमती आयरीन रेबेलो तिणें भोव आपोर बायेची चिंतना तुमचे मुखार दवरली निजायकी ही चिंतना स्विकार करचें आनी जियोवंक प्रयत्न करचें केदाळा एक स्त्री म्हणून आमी आपोवंक सुरू करता ल्हान भुरग्यांक भुरगीं म्हण इल्ले व्हड जावन येता आमी चलयो तरणाटी म्हणटा लग्न जाल्ल्या तक्षण ताका चली म्हणून आपोवचें म्हणे हे कुटुंब बांदूंक सुरू केलें म्हणल्यार अर्थ लग्न जाल्ल्या तक्षण आनी कुटुंबांत लग्न जावन एक स्त्री मेट दवरतना आमी तिका स्त्री म्हणटा आमचे सगळे हे संवसाराची नदर आमी घाले तर जाल्यार
संवसाराक आमी आपोवची नांवां पुरा स्त्री म्हणून आमी वलायता कन्नडांत आमी सांगचेल्या भूमाते दर्याक स्त्री म्हणटात ताचे उपरांत सगळ्या प्रकृतीक स्त्री म्हणटात न्हंयक पुरा स्त्रियांची नांवां एक पटे सांगलेले न्हंयक हर एक स्त्रियेची नांवां अर्थ कितें म्हळ्यार देवान एक स्त्री म्हणलें एक आपूर बायेचे मानीक ह्या देखून तुमी स्त्रियो देवाची रचना पयल्यान तें स्विकार करूंक जाय आमी देवाची रचना कोणी कितेंय म्हणून दीत आमकां कळीत आसूंक जाय आमी कोणाची रचना आमी देवाची रचना आनी ताच्या रचनाची तो आपूर बायेन जतन घेता कितेंच तो उणें करना कोणेंय उणें केलें जाल्यार तो तें बळ दिता त्या वेळार धैर्य दिवंक शिकयता घरचें काम करूंक शिकयता घर सांबाळूंक शिकयता दादल्याक सांबाळूंक शिकयता भुरग्यांक सांबाळूंक शिकयता हे सकड ताणें त्या वेळार दिवची ती तेणी ती उर्जीत करचें आनी आमचे प्रगती जायशें पळोवचें आमचे हर एकल्याचो वावरू आनी हे आपोवन तुमकां सर्वांक दिता हे दोळसू विचारलें कितलीं जाणां स्त्री संघटनांत आसात म्हणून म्हाका लेख करतना 5.5 जाणां मात्र मेळ्ळीं ते 5.5 अर्धे कोणगी विचारल्यार एकल्याचो पांय अर्दो भितर अर्दो भायर तो सगळो भितर ना स्त्री संघटनांत ना स्त्री संघटनाच्या भायरय ना खंय पुरपुरल्यार भितर येता आनी पुरपूर नासतना रावल्यार भायर आसता म्हणलें बरी बाकीच्यो स्त्रियो खंय आसात म्हणलें कळीत ना नांवां बुकार आसा जायचे कळीत ना बूक भायर पडला आसा आसा म्हणटा हांवें चिंतलें बूक भायर पडला म्हणून अरे एक स्त्री संघटनाचें मिटींग जाल्ल्या वेळार म्हाका एक आयकोंक मेळचें तुमी इल्ले फर्माया फादर सांगा फादर काले सांगचें म्हणलें म्हाका कळीत ना परतून तुमी स्त्रियांक स्त्री संघटना जॉयन जावंक सांगा सरकार सयत स्त्रियांक दिल्ले तितले सवलत्यो हेरांक दिना परचापोर कन्या भाग्य म्हणून सुरू जाला आनी हांगाच्या पोस्ट ऑफिसाचो पोस्टमॅन सदां येवन म्हजे कडेन विचारता फादर हांवें केदाळा येवन एक भुरग्यांक ते अकावंट ओपन करून तांकां मोटिवेट करचें सांगचें तांकां 5 वर्सां भितरल्या 7 वर्सां भितरल्यांक एक वेगवेगळी योजना सरकारान मांडून हाडली आसात बहुशा म्हाका खंय दादल्यांक कसली सौकर्य आसात म्हणलें कळोवंक मेळना म्हळ्यार हर एका रितीनी स्त्रियांक उखोवन धरच्याक वयर येवच्याक एक सपोर्ट म्हणलें तसलें सरकार समाज मेटां करता एका टायमार आसले स्त्रियो म्हळ्यार त्यो आमी इंग्लिशान कितें म्हणटा गूड फॉर नथींग तें चिंताप वडोल सांगलें तांकां कोनशाक दवरचें म्हणून ताका मस्तूकार हाडा दादले प्रमुख दादलो प्रमुख समाज माय सुनेचो स्वभाव ताचे उपरांत आमकां आशा म्हणली आसता जागो ते हे आस्त बदीक देखून जागो पुताक मात्र वसाचे दुवेक वचून जो गेल्या जावया गेलो भायर गेले पुताक हाडल्या भितर आयले असले पुरा चिंताप आसून आमचे समाज वाडोवन येयला आतां तें चिंताप उणें जावन आयलां ह्यो संगती मोतींत दवरचें मोतींत दवरून आमचे ल्हान भुरग्यांक बळ अदीक करचें सांगत आस एक बरें आमच्या फिरगस कुटुंबांत आमच्यो स्त्रियो त्यो अस्कत न्हय स्त्रियो सलवणेन पाठी रावच्यो न्हय सलवणी जिवीत असो म्हणटो पूण पाठी रावच्यो बापा महिमा पुत्रा महिमा स्पिरी संता कृपेच्या दिसा यजमान रोसो काढता महिमा बापा महिमा पुत्रा महिमा स्पिरी संता कृपेच्या दिसा यजमान रोसो काढता रोसोचो काढणे दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा रोसोचो काढणे दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा
रोसुसू कडला कोणा सांगनो रजा मागनो आमच्या जेजू लागी रोसुसू कडला कोणा सांगनो रजा मागनो आमच्या जेजू लागी Oe puris oinkotiso Jesu Christ okle besaundit कानिंगाले तेल कपोली काढलो कुरीस बैंकुटीसो जेसु ख्रिस होकले बेसावदीव Oe puris oinkotiso Jesu Christ okle besaundit आल्याच्या दोसी साखरीचे मेल पांच तेंबे तेल होकलेच्या कानिंगाल Oe mele पांच तेंबे तेल ओकलेच्या कानिगाल आल्याच्या दोसी साखरीचे मेल पांच तेंबे तेल होकलेच्या कानिंगाल Oe mele पांच तेंबे तेल ओकलेच्या कानिगाल आकाशी माडनार्ल कुब्यार तेलासो खुरीस होकलेच्या कपलार Oe कुब्यार तेलासो पुरीस ओकलेच्या कपालार आकाशी माडनार्ल कुब्यार तेलासो खुरीस होकलेच्या कपलार Oe कुब्यार तेलासो पुरीस ओकलेच्या कपालार सकाळी कडली फुला संचीर बावली अल्मा पावली ह्या विरोसालागी Oe बावली अल्मा पावली आईरोसालागी सकाळी कडली फुला संचीर बावली अल्मा पावली ह्या विरोसालागी Oe बावली अल्मा पावली आईरोसालागी मसीमाये कितेन तू पैस कदाल घेऊन बैस ह्या रसालागी Oe पैस कदेलो पैस आईरोसालागी मसीमाये कितेन तू पैस कदाल घेऊन बैस ह्या रसालागी Oe पैस कदेलो पैस आईरोसालागी रसाच्या बसीन भांगाराचो रस पयलो लायता वकाल तुझी आवय तुजी Oe रसो पहिलो लायता होकले आवय तुझी बसीन दावी गी तुझी पयलो लायता रस वकले आवय तुजी Oe उजवी पहिलो रसो लायता होकले आवय तुझी बोवांचो उंडो तू पाणता पयला मोगाना पयला नव्या सैऱ्यांक Oe ता पहिला मोगाना पहिला नव्या सैऱ्यांक गोवांचो उंडो तू पाणता पयला मोगाना पयला नव्या सैऱ्यांक Oe ता पहिला मोगाना पहिला नव्या सैऱ्यांक सकाळी उठून तोंड दो झरे म्हणजे सोरचा विगार तुझे रेस्पेर करे Oe जरी मंजेश्वरचो विगार तुझे रस्पेर करी सकाळी उठून तोंड दो झरे म्हणजे सोरचा विगार तुझे रेस्पेर करे Oe जरी मंजेश्वरचो विगार तुझे रस्पेर करी तेरसा वेलार तेरस वेरसा वेलार वेरसा
कुटमांसो तेर्स वकले सुकैनाका ओवे वेस कुटमासो तेर्स ओकले सुकैनाका तेर्सा वेलार तेर्स वर्सा वेलार वेर्स कुटमांसो तेर्स वकले सुकैनाका ओवे वेस कुटमासो तेर्स ओकले सुकैनाका काजाराच्या मटवान शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक काजाराच्या मटवान शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक मिलावाच्या कोयतेक चिंचेचे तोरू सैरी केल्ल्या माल्याक देव बरें करू ओवे तोरो सैरी केल्या माल्या देव बरें करू मिलावाच्या कोयतेक चिंचेचे तोरू सैरी केल्ल्या माल्याक देव बरें करू ओवे तोरो सैरी केल्या माल्या देव बरें करू इतल्यो ओव्यो गावोन आमकां कितें फाग तुज्या रोजार मागण्यांत आमकां बरें माग ओवे पाग तुज्या रोजार मागण्यांत आमकां बरें माग इतल्यो ओव्यो गावोन आमकां कितें पाग तुज्या रोजार मागण्यांत आमकां बरें माग ओवे पाग तुज्या रोजार मागण्यांत आमकां बरें माग तांब्याच्या बाणी उदाता पयला न्हांवको पयला आमच्या होकुलेक ओवे ता पयला न्हांवको पयला आमच्या होकुलेक तांब्याच्या बाणी उदाता पयला न्हांवको पयला आमच्या होकुलेक ओवे ता पयला न्हांवको पयला आमच्या होकुलेक दर्याचें लार आदाळलेलें चिकला हात दिवन उकला आमच्या होकुलेक ओवे चिकला हात दिवन उकला आमच्या होकुलेक आदाळलें तर दर्याचें लार आदो गेलें चिकला हात दिवन उकला आमच्या होकुलेक ओवे चिकला हात दिवन उकला आमच्या होकुलेक गोयावेची वाटेत अंतुळलेलो लेस अंतुळलो लेस पवित्रपणाचो वेस रे विवा तुझ्या काजाराचो पवित्रपणाचो वेस रे विवा तुझ्या काजाराचो रोसू पोसून जालो पोटोया हात दिनो उठोया रे विवा आमच्या ओकुलेक बेंडवास्पान उठया विवा आमच्या ओकुलेक मिलावाच्या कोयतेक चिंचेचे तोरू चिंचेचे तोरू ओव्यो म्हणल्या दायजांक रे विवा देव बरें करू ओयो म्हणल्या दैजांक रे विवा देव बरें करू आमच्या कोंकणी समाजान मलगड्यांतून देवून आयिल्ली आमची संप्रदाय होवयो आनी बेस आम्हा सर्वांचो कायदो आसा मुखारसून व्हरूंक मुखल्या पिळगेक तर आतां आमी तुमच्या समकार दिंबी आमी गल्या संता गुरू काड्या कुरपा माग्या सर्गींच्या बापा लागी
ओवे खड्या कुर्बा माग्या सर्गीच्या बापालाई दिंबी आम्ही गल्यान संता कुरू काड्या गुरपा माग्या सर्गींच्या बापा लागी ओवे खड्या कुर्बा माग्या सर्गीच्या बापालाई अप्रोसाचे बुशेक भांगारा सोबोवर रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाब ओरे गोवर रोसा बसला कुंवर आमचो होरेत बाब अप्रोसाचे बुशेक भांगारा सोबोवर रोसाक बसला कुंवर आमचो होरेत बाब ओरे गोवर रोसा बसला कुंवर आमचो होरेत बाब खानी तेल तलवे गंधवोरिला मुनिये बेसावदीरनिये मिर्ची माये ओवे मुनिये बेसावदीरनिये सर्गीचे मिर्ची माये खानी तेल गंधवोरिला मुनिये बेसावदीरनिये सर्गीच्या मिर्ची माये ओवे मुनिये बेसावदीरनिये सर्गीचे मिर्ची माये आल्या तुझी दोस साखरी तुझे मेल पांच तेंबे तेल ओरे तजा कानिंगाल ओवे मेल पांच तेंबे तेल ओरे तजा कानिंगाल आल्या तुझी दोस साखरी तुझे मेल पांच तेंबे तेल ओरे तजा कानिंगाल ओवे मेल पांच तेंबे तेल ओरे तजा कानिंगाल सकाळी मली पोला संजेर पावली अल्मा पावली या रोसालागी ओवे पावली अल्मा पावली या रोसालागी सकाळी मली पोला संजेर पावली अल्मा पावली या रोसालागी ओवे पावली अल्मा पावली या रोसालागी जेरोजल्या शरांतरात गीतन जेजोंडला मेन रोसा उसवडाक ओये तन जेजोंडला मेन रोसा उसवडाक जेरोजल्या शरांतरात गीतन जेजोंडला मेन रोसा उसवडाक ओये तन जेजोंडला मेन रोसा उसवडाक अप्रोसाची बोशी दावी गी उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुजी अप्रोसाची बोशी दावी गी उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रोस लायता होरेता आवय तुजी अप्रोसाचे वाटले एक मोती यासो घोस मोगासो रोस होरेता बापाईसो ओवे घोस मोगासो रोस होरेता बापाईसो अप्रोसाचे वाटले एक मोती यासो घोस मोगासो रोस होरेता बापाईसो ओवे घोस मोगासो रोस होरेता बापाईसो गोवांसो उंडो तुपांता पयला मोगाणा पयला येसमोनी दैजांक ओवे पयला मोगाणा पयला येसमोनी दैजांक गोवांसो उंडो तुपांता पयला मोगाणा पयला येसमोनी दैजांक ओवे पयला मोगाणा पयला येसमोनी दैजांक कासाराच्या माटवान शिरोन तिगी पान पयलो दिया मान वडेच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वडेच्या गुरकाराक
काजाराच्या मटवान शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वडेच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया वडेच्या गुरकाराक मंजेश्वरच्या पेंटेत विकुंगला जिरे सगळे आयला बिरे वरता कुटाम तुझे ओवे जिरे सगळे आयला बिरे वरता कुटाम तुझे मंजेश्वरच्या पेंटेत विकैला बिरे वरता कुटाम तुझे ओवे जिरे सगळे आयला बिरे वरता कुटाम तुझे इगर्जेच्या इतलान फुल्या ती पात उजवो दी हात पल्यार स्पेराक ओवे पात उजवो दी हात पल्यार स्पेराक इगर्जेच्या इतलान फुल्या ती पात उजवो दी हात पल्यार स्पेराक ओवे पात उजवो दी हात पल्यार स्पेराक बापलो रोसूल आयता मनान किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बापलो रोसूल आयता मनान किते चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक भाताचे राशीर बसोवन आसा कावळो मुंडासगार मावळो आतां रोसूल आयता ओये खावलो मुंडासगार मावळो आतां रोसूल आयता भाताच्या राशीर बसोवन आसा कावळो मुंडासगार मावळो आतां रोसूल मावळो आतां रोसूल आयता ओये खावलो मुंडासगार मावळो आतां रोसूल आयता रोसाच्या जेवणाशीत केला कजे नव्या सेऱ्यांनी रोस पुसचे वरता बघ तुझे ओये कजे नव्या सेऱ्यांनी रोस पुसचे वरता बघ तुझे रोसाच्या जेवणाशीत केला कजे नव्या सेऱ्यांनी रोस पुसचे वरता बघ तुझे ओये कजे नव्या सेऱ्यांनी रोस पुसचे वरता बघ तुझे तुझ्या रसार माझ्या आमका बरे माग ओवे माग तुझ्या रसार माझ्या आमका बरे माग आमका किती पाग तुझ्या रसार माझ्या आमका बरे माग ओवे माग तुझ्या रसार माझ्या आमका बरे माग तांब्याच्या पाणी ताप इला पाणी पळेत ना तानान आसी आमका कोणी ओवे पाणी
पवित्रज्ञ कृपेच्या दिसादायकी नागपोटा देवा बाबा देवा पुता देवा पवित्रज्ञ कृपेच्या दिसादायकी नागपोटा गाईच्या घेऊन
Jesucristo plebe samdir. Canicărăcen capului cardo turist, serviciu Jesu Cristo plebe samdir. Unde turist, servicio Jesucristo plebe samdir. Aleaceamă și sacrificem, ansă de metel, noapte cea paninară. Muvimel, ansă te metel, ope cea caningar. Aleaceamă și sacrificem, ansă de metel, noapte cea paninară. Muvimel, ansă te metel, ope cea caningar. Canitare de întrane sărbă, iangi deui, au pulbai și băi, am și vocăl bălai. Muvimel, au pulbai și băi, am și vocăl bălai. Canitare de întrane sărbă, iangi deui, au pulbai și băi, am și vocăl bălai. Muvimel, au pulbai și băi, am și vocăl bălai. Mujbi, oilo rasul, laita hotre gawe guruji. Mujbi, oilo rasul, laita hotre gawe guruji.
प्रमाणे रोसाच्या माटवांत वोव्यो गांव रोसाचो संग्राम दोडतो करसो आमच्या मालगडे गांव देवनायली एक आपुरबायेची रिवाज. आता आमी पांचव्या पंगडाची वोव्यो आनी वेस घेवन तुमचे मुखार. महिमा बापा महिमा पुता महिमा स्पिरिट संता उर्फेच्या दिसा दैनी नारी फोडता उर्फे संता उर्फेच्या दिसा दैनी नारी फोडता. महिमा बापा महिमा पुता महिमा स्पिरिट संता उर्फेच्या दिसा दैनी नारी फोडता उर्फे उर्फेच्या दिसा दैनी नारी फोडता.
आमकां कोणी उबे पाणी भरेल नदानान आज आमकां कोणी तांब्याच्या पाणीता पयला पाणी भरेल नदानान आज आमकां कोणी उबे पाणी भरेल नदानान आज आमकां कोणी भागाराच्या सुर्येक रुपयाची तोरून रोसा कायल्या सोमेस्तान देव बरें करूं उबें करून रोसा कायल्या सोमेस्तान देव बरें करूं भागाराच्या सुर्येक रुपयाची तोरून रोसा कायल्या सोमेस्तान देव बरें करूं उबें करून रोसा कायल्या सोमेस्तान देव बरें करूं आपली तालो आताडली चिकोलो हागदी मुखला रे विवा आमच्या होरेकाक हागदी मुखला रे विवा आमच्या होरेकाक म्हटला खुशी नासा ओले गोड दरियो रूपान दिसता सूर्यो रे विवा आमचो मोरे बाबू रूपान दिसता सूर्यो रे विवा आमचो मोरे बाबू दर्याच्या दारां सत्री फुलय मोरा नाकू आपूण बोला रे विवा आमच्या होरेकाक नाकू आपूण बोला रे विवा आमच्या होरेकाक ओवे गड्या गोपा आमी मागया आमच्या दिसलागी ओवे गड्या गोपा आमी मागया आमच्या दिसलागी ओवे वासुकीच्या देवा बापा ओवे बांका पिलो मन तुका सकीच्या देवा बापा ओवे सांगून मेसी माये लगीर सामागून ओवे सांगून मेसी माये लगीर सामागून ओवे मेरे सांस दंडे मेरे वडत जाकणी गाल ओवे मेरे सांस दंडे मेरे वडत जाकणी गाल ओवे गोडीस गोडीस सगळे थोडता बेसांदे ओवे गोडीस गोडीस सगळे थोडता बेसांदे रोसाची बोशी दावी उजवी पयलो रोसो लायता वयता वयतुची ओवे उजवी पयलो रोसो लायता वयता वयतुची रोसाची बोशी दावी उजवी पयलो रोसो लायता वयता वयतुची ओवे उजवी पयलो रोसो लायता वयता वयतुची
Wave
पयलो दिया मन वड्याच्या बुकाराक भक्ताच्या मासा रसाचे पळे आवय बापान केलो उपकार फाल्यां चिंतून पळय भक्ताच्या मासा रसाचे पळे आवय बापान केलो उपकार फाल्यां चिंतून पळय त्याच्या पयले आमचे संगी आसात आमच्या उदय इस्कॉलाचे प्रिंसिपल पदार नवीन ओडून ओग्यो सुरू जावच्या पयले आत्ता आमचे बसले जायती कितें अनुभव करता आसा सांस्कृतिक कार्य सपाटणे मागून हाडलेली आसात ह्या सगळ्या स्पर्धा विशयान घेतलेल्या भागा विशयान तांची उदोग आणखी जोरान पाहिजे सर्व स्त्रियांक फाल्याच्या दिसा आमी आचरण करचे आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दिवस हाचे शुभाशय तुमकां पाठयता म्हणून पत्रकारान सांगलें आसा MC मांड्या गेले म्हणून आता हांवें काय उलोवंक गेल्यार पत्रकाराच्या मांड्या गेले म्हणून सांगून आसा म्हणून ओके कितें जावन दी आयचे एक अपुरबायेचे एक सांत अपुरबायेचो वेळ आमी हांगा करशिना आमच्या गरजेचेंत आमच्या संस्थांनी जायते कार्यक्रम मांडून हाडटा तरी हे एक विशिश्ट कार्यक्रम कित्याक एक आमच्या संस्कृतीचे कार्यक्रम आनी आमची कोंकणी संस्कृती संप्रदाय उरोवचे
वगळ्याचे एक कार्यक्रम, एक अपूर्वायचे कार्यक्रम हे आमच्या विकार बापांनी मांडून मांडला आणि तसेच तुम्ही सर्वांनी या कार्यक्रमांत या स्पर्धेंत तुम्ही भाग घेतला, मस्त वेळ तुम्ही रावल्यात आणि अपूर्वायेन थोड्या मनगड्यांक कळीत असल्यो आणि थोड्यांक कळीत नासतना असली तुम्ही शिकून प्रॅक्टिस करून तुम्ही मुळात हो अपूर्वायेने कार्य झाला. त्या खातीर परत सर्व स्पर्धेक हांव अभिनंदन पटयता. तशेंच ह्या कार्याचे वरेणां जावन हांगा आयल्यात ते क्वालिफायड म्हळ्यार त्या क्षेत्रांत वावुरलेले आसात. तांचे विशयां ते थोडंसो इंट्रोडक्शन आमी आयकलां आनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि सांगत असली कार्य आमची संस्कृती उरोवची कसली बरी कार्य मंजेश्वरांत आमचे प्रगतींत जाले आसात. आमी पळयता फाटल्या आयतारांनी हांगा जायते खेळ पंगड जाल्यात आनी तशेंच ही संस्कृती कार्य आनी असली कार्य आमकां गरजेची आनी हाचे वरवीं आमचे जिवीत जिवाळ जाता, आमची संस्कृती उरता, आमचे संप्रदाय उरतात आनी तितले मात न्हय. आतांच्या ह्या इंग्लीश संस्कृती संगीत आमच्या जायत्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बरी कोंकणी भास सुडाळ करून उरोवंक येना आनी ह्या वेळार आमी आमची संस्कृती उरोवची, आमची भास उरोवची खंडीत जावन आमी मनगड्यांनी वडिलांनी ही करची गरज आसा आनी एक अपूर्वायेचें कार्य आमची संस्कृती उरोवची कसली आनी तशेंच भास आमी शिकचे कसली एक त्या खातीर कसलें बरें कार्य आज म्हणून हाडलां आनी हे विकार बापाच्या मुखेलपणाखाला जाला. खंडीत जावन हांव विकार बापाक अभिनंदन पटयतां आनी असलें कार्य आनी आमचे कडल्यान जावन म्हणून हांव मागतां. परत तुमकां सर्वांक स्त्रियांक हांव परत शुभाशय पटयतां. तुमकां हर एकल्याक तुमी तुमच्या घरांत, तुमच्या वाड्यांत, पिरगजेंत, संस्थांनी, समाजांत तुम्ही जायती सेवा करतात. जायते फावटी तुमची सेवा अनरेकॉग्नायज्ड म्हळ्यार तुम्ही इतलो वाव करता जाल्यार कोणी ताच्या विशयान चड इतलो नोटीस करना, तरी की तुम्ही कसो वाव दाखयता की जायते फावटी चड म्हणून सांगेत कित्याक एक फावटी घरा गेल्या उपरांत उजनांत रांदचें काम नितळ करचें, घर सांबाळचें आनी तशेंच भायर वाव करचो. जायतो वावर अननोटिस्ड आसा आनी तरी की तुमी तो वावर कितेंच नांव आपणाय नासतना ते तुमी करते रावतात आनी खंडीत जावन आमच्या घरांत आमच्या आवय बापूय, आमचे भाव भयणी असलो वावर करतात. तुमी स्त्रियो असलो वावर करतात. तुमच्या ह्या वावराक हांव बरें मागतां. तुमकां सर्वांक बरी भलायकी आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबांत दादोसकाय आनी तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत संतोष समाधान मागता. परत म्हाका मौका दिल्या खातीर देव परत तुमकां आंतरराष्ट्रीय दिवसाक उदय शुभाशय. थँक्यू. देव बरें करूं. फादर तुमकां म्हाका एक 2-3 संगती समोर घातायच्या सगळ्या स्पर्धेच्या विशयांत बाप नाविलान सांगलें मुखेलपण सकड स्त्री संघटन आणि सहृदयस्थानाचें हांवें गेल्या त्या वर्सा ह्या पोरूच्या वर्सा कोरोना जावन आमी तेंची कार्यक्रमां मांडून हाडटा. पयलींच्या वर्सा सकड कार्यक्रम हांवें सांगलें कशें मांडून हाडटा तेंच्या रितीन चलोवन व्हरता पळया म्हणून. ताचे उपरांत हे फावटी खंयचेंय कार्य चलोवन व्हरता आसतना हांवें इल्लें पयस फाटल्यान रावचें. पर क्रिकेट स्पर्धो या खंयचेय खेळ जाल्यार मुखेलपण त्या कमिटीच्यान त्या समितीच्यान हांवें फाटल्यान रावचें आनी काल इसारचे मातयेन सांगलेलें सगळे सुख उच्चार करना जाल्यार अर्थ दुसरो जाता म्हणून. तिसरें पंगडाचें मेथेरपण. पंगडाच्या सगळ्यांनी भोव आपुरबायेचे रितीन मेथेरपणान गायन केलां म्हणून ह्या संगतींत इल्लेशें सांगप आसा. आमी ल्हान भुरग्यां भाशेन भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन आसता इस्कोलांत. हांगा गायन कॉम्पिटिशन आसता आनी भुरग्यांक सगळो दीस तयार करतात. तयार करून चंदा मामा करेक्ट न्ही आयले हांगा वयर वच म्हळें हांगा मायकार दवरलें एकदम चंदा मामा
चंदा मामा तितलें बाद जावना पूण कितें जालां की म्हळ्यार काली कॉम्पिटिशन म्हणल्या खातीर मात्र उबयो म्हणात तातूंत इन्वॉल्वमेंट एकल्याच्या तोंडार संतोष ना म्हाका एक व्हंकलेक तुमकां जोर केला न्ही न्हवऱ्यान जोर केला न्ही करतना म्हाका न्ही व्हंकलेक न्हवऱ्याक बसयले बरी जाल्लें जाल्यार ओडना इल्ले आपुरबायेक संतोशान रोसाच्या माटवान तशें आमी म्हणटाले ना न्ही इल्लो जोश म्हणल्यार आसता शब्द आसा तो जोश आप्रोसाची वाटली दावी की उजवी ती बारी सुडाळ जावन इल्लेशे सुडाळ रितीन संतोशाचे रितीन इन्वॉल्वमेंट म्हळ्यार तशें इल्लें तोंडार एकामेका पळोवचें इल्लें हांसून सांगचें उल्हास बरीत रितीन सांगचें आनी हे खंडीत म्हाका पळोवना व्हडले कशें मार्क दिला मनान पळोवंक ना पूण खंडीत सांगता हे इल्लेशें बरें भाग घेतल्यार आनीक सरीत मेळटा काली ओबियोनी मात्रणे गितां म्हणटाना इगर्जेंत तशेंच पदां गायन करतना येवन खाली कॉम्पिटिशन म्हणल्यार खातीर मुखार येवन एक गायन करून सांगता तुमचे सगळे हावभाव तुमचे भावना तुमचे सगळे मेतेरपणूच त्या पदांत व्यक्त जावंक जाय आमच्या ओडिया देशचो आमच्या सगळ्यांचो म्हणजे निहाल आतां खंयचे तें कळटा इंडियन आयडलान एकलो साऊथ इंडियान एकलो साऊथ इंडिया म्हणल्यार सादारण कितलो मिलियन लोक म्हणून चिंता तुमी 125 करोड भारत असो जाल्यार एक 50 करोड लोकांक 50 करोड वयर आसा आमी चिंता आनी 50 करोड 170 करोड वयर जालो 50 करोड ह्या 50 करोडांचो एकलो तरणाटो थंयसर इंडियन आयडलाक भाग घेवन गेला आनी ताचें मेतेरपण म्हणून नाचलेलें जाल्लें जाल्यार खंडीत ताका तें मेळटलें आणि थंयसर तुमी खंडीत पळयला बाकीचे कितले आपुरबायेन संतोशान तांचे हावभाव त्या पदां मुखार व्यक्त करतात जर तर आमी त्या रितीन व्यक्त करना जाल्यार तें गीत बरयलो मुखार तें बसता जाल्यार आमी कितल्या कश्टांनी एक पद बरयलें कितल्या कश्टांनी एक गीत बरयलें आनी नागाडीत काडलें त्या गिताक जीव वर्स जावन आसा त्या कलाकाराचे एक सकत गीत बरोवची तांची एक तालेंत जाल्यार तांची कला जाल्यार गिताक जीव वर्स जावन आसा गायन करतल्याची एक कला ती तांची सकत हे तुमी गमनांत दवरूंक आसा आनी केदाळी असलें प्रेजेंटेशन आजच्याक हांव तुमकां उलो दिता भव्य वेसांचे क्रम ओबियो क्रम जाता तितले मार्गान बरें सांबाळना थोड्यो नव्यो ओबियो गायन केल्ल्योय आसात पूण ओबियो कितें म्हळ्यार सादारण बुकांत आसतल्यो तितल्योच म्हळ्यार बुकांत आसतल्यो तशेंच तातूंत खंयचे नाचलेलो कोणाचें म्हूण हांव सांगना पूण ओबियन इल्लें कॉम्पिटिशन म्हणलें आसता वस्तुपटी ओबियांत कॉम्पिटिशन आसा एक दोगा जाणां सांगाता मेळोन तें आमचो जॉन आसा जॉन पिंटो वाडी आमी केदार तो इल्लें कॉम्पिटिशनाचेर म्हणटा आज काही म्हणून कित्याक म्हणून आमी कळीत ना सुरूचो पंगड तसो आसलो बाकीच्या वेळा वाड्यान येता आसतना हांव थाने तें आसा की पळयता तें बेलीस आसा तो जाल्यार सांगतेत आसा आनी आज तांचे हे दिसूंक सुना काले म्हणटा कॉम्पिटिशन रितीन म्हणजे स्पर्धात्मक रितीन म्हणजे आमकां म्हाका आयकूंक मेळोंक ना ही बरी गेली ती पळयनाका त्या दाडा वाड्यान ते रोसाक आयले वेळ केल्लो कळना ना जाल्यार पुरो त्या झाडांचे आखेर जाता हे पावनी मुगी पार गुडपेर म्हणून तितले बेगी आखेर जायन ते सुडाळ कोसाचे जाल्यार वेळ केल्लो कळना उलयल्लें कळना हे तुमकां मतींत दवरून आनी आतां आमी फलितांश एनाउन्स करच्या पडलें हांगासर आसात आमची वरयणारा श्रीमती आयरीन रेबेलो
भव्य वर्सांनी भोव अनुभव आणि मस्त रितीने तब्येती दिली. आता तिची अभिप्राय आणि तिचे काय म्हणता वरवणीचे पुढे उतरा. परत तुमकां सर्वांक बरी पटयता सुबीत दिसतात आज तुमकां आणि उमेदीन संभ्रमान तुमी येयल्यात. गोबयो म्हणून तशें स्त्रियांच्या दिसाक दोनी लागाव आसा देखून सगळ्यांक तुमच्या घरकारांनी म्हणाली सुबीत दिसतात म्हणून आत्ता येताना म्हणून आले शेजारी आला नाही म्हणे घरकाराच्या दोळ्याक दिसा म्हाका जालें शेजारी म्हणटात तेला हे पयलें आसलें आसुदी पहिल्यांदा दिले 7 वाडे या स्पर्धांनी 7 वाड्यांनी भाग घेतला. 7 वाड्यांनी जोरात ताळयो पेटून फुलला असेल. ताच्या उपरांत त्या 7 वाड्यांनी रोसाच्या कार्यांत गोबयो म्हणून बरकाल आसचो ना म्हूण हांव पातयें सारकें पयली कितले जाण हांगासर आयिल्ले 7 पंगड कितले जाण आनी मुखार तुमच्या वाड्यांतल्या रोसाच्या कार्यांनी गोबयो म्हणून आहे ना तू ये म्हणच्या पयलें उडाल येता म्हणटा कितले जाण येतात आनी कितें म्हणून ओके परती तुमकां संतोश जालो आमकां तुमच्यो गोबयो आयकून आनी बरें लेसन दिसलें की हांव शबासकी पाठयता पूण नेस्ताक आनी गोबयांक कांय लागाव ना आज आमी पयलेंच सांगलां एखाद्या वेळेला मेळटा जाल्यार ते नेस्ताक न्ही हें तुमी चिंतचें जाय न्हू. पूण तुमी थारायले संतोशान एक बरें लेसन जालां ताका तुमकां शबासकी. ओके आतां थोडे विशय एक पंगडान हांगा गोबयो म्हणटाना म्हणून वेताना उरले 6 पंगड आले पूण ताळयो पेटून उल्हास इल्लें ना म्हळ्यार काय ताजो अर्थ घाला. तुमी हांगा म्हणटाना तुमच्या अखेर जाता उरले आनी ताळयो पेटयचे म्हूण तुमकां आशा आसता की आसता न्ही तुमचें काम कितें ताळयो येवना आसा रीत आसता तें आमी सांबाळिल्लें देखी वेर्स म्हणून हांव तुमकां सांगता. गोंयावेचे वाटे कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुदी वयले थीक रे विबा आमचो हो रे बाब मुदी वयले थीक रे विबा आमचो हो रे बाब. हाचे पर्यंत आसा वोकल बाय आमची वोकल बाय ते म्हण येत मागीर आनी कितें म्हणजे मुखांत आसा वेज व्हंकलेचे विंगड पर्यटाचे विंगड रोसाचे आसात वेज समय वाडी व्हंकलेक म्हणचे दिवो वाडी असो पर्यटाक म्हणचे देखून हे एक 4 या 5 तुमी ते ओव्यूस तुमी वेबसायटी रुपान म्हणचे जाय की उच्च काळान तुमी सुरू केल्या निमाणे ज्यो ओव्यो सोबीत रोज जाय की आनी परतून तुमी नाडोकल्यो ओव्यो हातूंच म्हणी नेक्स्ट तांब्याची ते भाणी तापयला पाणी म्हणा तापयला पाणी होरे नाव गोवेता रे विमा आज आंबार कळी होरे नाव गोवेता रे विमा आज आंबार कळी. आता दर्याच्या तलाला सगळी करून मला ते म्हणी येत रोज सुद्धा लोक गेले फुट्या ती म्हणी येत आलो आनी पलो नेकटाय केलो आमच्या वरात तसो रोज पुसून जालो ती म्हणी येत सगळं या ताळ्यान म्हणून त्या केले निमाणे मिलावाचे पयते चिंचेचे करो मिला सेंडा देखी ओव्यो म्हणल्यार सगळे सांग देव बरें करूं त्या कुटुंबाच्या यजमानाक देव बरें करूं पूण देव बरें करूं म्हणून ती ओव्यो येतली तर आसा तसो काय आसा की सगळ्यांक जोड आसता देखी सो निमाणो वेळ सगळे गोंयावेचे वाटेर म्हूण सुरू करना एक थोड्यो ओव्यो निमाणे म्हणून तातूंत म्हणचे ल्हानो पुरो जाल्या उपरांत पसून वेळ सुरू करता पुरो जाल्या उपरांत उकल आमल्या बरोबर गोंयावेचे वाटेर ते जायना देखी. आनी एक पंगडाच्या सांग्यांनी जाय पंगडाच्या सांग्यांनी एक म्हणजे सूचना ती काले म्हणटा पळय पयलें काले म्हणटा पळय ती कितें म्हणलें शब्द जिखून तर आज तुमी म्हणा तेन्ना प्रॅक्टीस करा तेंय तुमी म्हणटाना तांदूळ तांबड्यार एणे तेणे तिचें कापड तिचें भांगर तिचें हें बरोबर पडयता तांबड्यार हें आतां इतलें काले
पण सेन्स काय म्हणजे प्रॉब्लेम नाही ते पण मागे पडया म्हणजे एक पहिले पडया ना मागे पडया ओव्यो म्हणताना दयेकर तर पहिले ते मुंडा पडायची जास्त उदान गुमान घेतो पिण्याच्या वाक्याचं निमाण सुद्धा मी जिंकून करतो कारण लोकांना ते बाकी करेक्ट जिंकून धरलं मी कोणाचे त्याला माफ ओव्या आमचं काय आज 2-3 पंगडाने नागलं पुढच्या ओव्यो नागलं पडताना ओव्यो म्हणची गरज ना आठवण म्हणूया तुम्ही कित्याक म्हळ्यार ते फक्त पहिले जाता तुम्ही परत आपल्या बदले रोसा काढ बसयल्या उपरांत नागलं पडिना पडतले ना नाही ते रोज काढतात ना नाही त्याने म्हणून जो ओव्यो गरज ना नागलं पडतो आणि रोज काढच्यो ओव्यो रोसाच्या कार्यात गरज ना रोसाच्या कार्यात डायरेक्ट म्हणजे महिमा बापाक महिमा करता महिमा तरी सदा कुरपेच्या दिसा परत रोसाक बसता हॉकल रोसाक बसता या अप्रोस खांड दवरिला बाबा पहिलो मान तुका सखीच्या देवा बापाक संगीत मंत्रींनी मान करणे वरी माहिती ससाई मागवलो आम्ही मागीर यो 3-4 उड्या उपरांत कानी घाले तेल ओव्यो म्हणच्यो कानी घाले तेलाचे 2-3 ओव्यो उड्या उपरांत आल्मा पावली ते म्हणाले आल्मा सोडास काढूक आसा ताच्या उपरांत थोडे जनरल ओव्यो म्हणून येते 4-5 फुगारच्यो कोंकणीक सारक्यो कोंकलेची सोपाय मरेताची सोपाय सांगच्यो येसमान्या वयर दवरच्यो उदास दवरा आमी त्या कुटुंबाच्या येसमान्याची मर्याद आनी धन राखण करूंक आसची आमी बिलकुल तांकां जावपून आमगेलो राग आसा म्हणून ताचे खाली फुडें ओव्यांनी सांगून ताका पुस्तक करचें न्ही तें काम आमचें न्ही कोणीय पुस्तक करता जाल्यार ताका जाप दिवची उशाला गायकी आमी जोडटान घेवची ताजें तोंड नको कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार असो येजमानाचो मुंडू सुटलो आनी म्हणचें आसा नाका जाल्यो ओव्यो म्हणच्यो कित्याक आमी तोंड दाखोवंक बी तयार आसतलीं एवढाच करया आनी थोड्यो ओव्यो आसात फाल्यां काडटा झिप आमचो बरें बाप्पार ओव्यो झिप कोण काडिना आसा ते कोणी काडनात ते कित्याक म्हणचे सकाळी काडले दूद सांजे जाले दही तुवें काडले बरें झिप तोय काडटात म्हणत ताका तोंड दाखता नेक्स्ट ताका म्हणूंक जायना अशें जापी दिवंक शिकयता आमी काल ताणें म्हळ्यार म्हणचे आसचे आमकां एखादें कितें दिसता आनी म्हळ्यार आसता आमी वचलो ओव्यो तीच रावलो मागीर कोणी परतून बाप्पा रावला आनी एकला म्हण तशें जायना आमी मुखेलपण काणकेचे दैवार काणकेचे बरें करून शिकयचें बरें करून अभ्यास करचें आनी वचून कितें जायते पयलीं ते म्हाका सांगूंक आसलें सगळें वताले म्हण चिंता फक्त कांय विचारूंक आसा कांय विचारूंक आसा की डावट आसा की पेपर पळोवचे विशयान सांगलें तेणें जावं पळोवन ते पेपर पळयल्याक गोवे फक्त आसले कोण ना म्हाका खबर ना फक्त आसले कोण ना जाल्यार कितें सोगीत बरेंकन जायते म्हणून पेपर पळयला आसतलें तरी तिणें सांगलें तरी पेपर एवॉयडूच करचें बरें ही काल ताका कुडसून सांगता तितून हो बूक परतून सांगता हांव काप्रोसाची वाटली आतां सक्कड मागयत कितें सांगता हांवें सांगलें तें चड सक्कड वेळ सक्कड ओव्यो नव्यो ओव्यो आमकां थोड्यांनी आमच्यो ओव्यो म्हळ्यार थोड्या पंगडांनी म्हळ्यार तेका न्हू रेफर करा म्हणजे खंयच्याय गरजेक जाता तुमकां रोसाच्या कार्याक अभ्यास करूंक जाय जाल्यार तातूंत ओव्यो आसात सिलेक्ट करूंक जातात नव्यो ओव्यो घडोवन म्हणून की तुमी एक प्रयत्न करा म्हण सांगून इतल्या रागेर करता थंयसर बूक मेळटा तुमकां 100 रुपया मात्र मोल आमच्या सांस्कृतीक वावराक तुमचो सांगात आनी सहकार आमी आशेत हांव देव बरें सगळ्यांना असताना काळजी दिली जाल्यार आमचे उदार काळीज परगट केल्ले बरी जाता परत आपुरसाची वाटली बूक आसा ही घेवच्याक हांव तुमकां विनंती करता तो बूक घेया आनी ओव्यो बरे तरेन शिका सवाल हांगा आसलेल्या थोड्या पंगडाच्यांक स्पोर्ट म्हणून सांगिल्ल्या वेळार ओव्यांचो स्पोर्ट आसा कितें चिंताप आसलें हे बोर्ड घर साथी है जाएगी हांवें सांगलां एमसीच्या मांड्या कॉलेजीन कारण इतलें एमसीच्या मांड्या करून सांगूंक सुरवेची एमसी करतना नाजाल्यार दुसरे फावटी एमसी करतना ह्यो 2 केल्ल्यो बऱ्यो जाता कित्याक म्हळ्यार सुरवेर मस्त सोद आसना तांचे कडेन ते ताणें मस्त खंयचे पुरा त्रास कश्ट आनी खंयचे कश्ट आसना तांचे कडेन मागीर 4-5 फावटी सो जाताना म्हणलें तो समुद्र सूर्यो भुंय आनी न्हंय ताच्या उपरांत दर्यो दारा तितलो सो
नाव मात व्हंकलेचें नाव दुसरें नवऱ्याचें नाव दुसरें मागीर तेन्ना म्हणजे त्या सामूक लागोवची गरज आसताली ती त्या कुटुंबाच्या परिस्थितीक लागून एमसी करना त्या वाड्याच्या त्या भुरगेक लागून एमसी करना देखून आमच्या भुरगेच कुटुंबाचे आमचे एमसी कार्य निर्वाह करचे मुखार आयले जाल्यार आमच्या भुरगेच्या परिस्थितीक सरी जावन एमसी करूंक जाता तांकां कुटुंबाचें बरेंपण सांगूंक एमसी करूंक जाता नाजाल्यार तो एक कितें सांगता ह्या कुटुंबाक ताणें सांगलेलें दार पडना आमकां बसलेल्या कळटा तें सांगलें कुटुंबाक काही दार पडना ही चिंतना मोती दवरचें आनी एमसी जाता तितले आमच्या भुरगेच कुटुंबाक उंचूक करूंक मुखार सगळ्याक भोव बरें तरबेती दिवंक आमी तयार आसा मस्तू संगी संघात कॉन्फिडन्सा विशयांत पेपर पळयत आसतना ओबिओसांच्या विशयांत भाग घेवच्या विशयांत हाच्या फाटल्यान उद्देश इतलो असतो परत हांव एक पटी सांगता कित्याक हें सिक्वेन्स म्हणटा क्रम आनी पुरा कित्याक जाय तुमी खंयचेय क्रम पाळले जाल्यार ते धाकटी भुरगीं आहात पळय तुमच्या फाटल्यान इल्ली बसून पुरो आयकल्ली तांची तुमच्या प्रायेक पोकरा तांकां घालूंक ना तांणी केल्ली संस्कृती आसा ताका संस्कृती म्हणना म्हाका भोवयांचे हांव भोवयो कशें शिकलो म्हणून तुमी तुमचे कडेन सांगचें जाल्यार म्हजो हांवें पत्रा पळयलें म्हज्या आमच्या वाड्यार हांवें बाप्पा म्हणचें म्हज्या बाप्पाचो खाजलेलो पयशे घाल सेवा ताणें वाड्याक कोणाचेय काजार आसा जाल्यार एक 15-20 दिसां पयलीं सुरू करचें उपयोग वाड्याक येता उपयोग म्हणून जाता बाये म्हणून सांगलें प्रॅक्टीस करा म्हणून तो उपयोग म्हणटा आमी आयकून ताणें म्हणटा हो खाले उपयोग म्हणटा आनी ताचे जावन आमकां उपयोग म्हणून कितलेशे प्रेरण मेळ्ळे मागीर कंपान करा गेल्या वेळार रोसाच्या वेळार एक प्रेरण देखून अशें केलें जाल्यार ल्हान भुरग्यांक खातीर उपयोग म्हणून प्रेरण मेळटा हांगासर हे आमचे आयच्या दिसाचे सौर कार्याचे कितें गरजेचे सांगू आसा सांगून परत तुमकां सर्वांक देव बरें करूं का स्त्री संघटनेचे अध्यक्ष सद्याक देव बरें करून जोरान तांकां ताळयो दिवचे हांगासर जो जाल्ल्या सर वाड्या गुरुकारां प्रतिनिधींक आनी वाड्याच्या सर्व सान्यांक भाग घेतलेल्या हरियेकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ह्या कार्याक कोणी उलोवणी करच्याक आयलेली आसात आमचे श्रीमती आयरीन रेबेल्लो आनी अनिल श्री मनीष तांणी तांकां जोरान ताळयो दिवचे हे कार्य व्यवस्थित रितीन मांडून हाडूंक सवारणी कुमो केल्ली आसा सकाळी जावन वेगवेगळ्या रितीन आदार दिल्लो आसा तुमचो सर्वांचो एकच उतरान देव बरें करून तुमच्या त्यागाचेर आशिर्वाद मानता आनी हे निमाणें काम खंयचे प्रायज आसतली सांगात आसा गोडे म्हणी एकट्यान जिकाचे एकट्यान सल्वाल्यांक येवच्या वर्सा जिकोवंक अवकाश आसा पूण गेल्वाल्यांक सकल कोण जिकोवंक अवकाश आसा येवच्या वर्सा आनी ताका जाल्यार कॉम्पिटिशन आसतना आमचे मदें भावना बीन आसात आनी मुखार येवन ही प्रायज इनामां दिवचे तांकां हांव उलो दिता आमच्या बापूनी मुखार येवचे तुमकां परत देव बरें जोरान ताळयो दिवचे आयच्या स्पर्धेचे ह्या सर्व तिसरे प्राइज तिसरे स्थान घेता 7वो पंगड तुमचो मस्ती वालो 7वो पंगड मस्ती वालो तांकां जोरान ताळयो मस्ती वाड्याचे मुखार हे इनाम दिवचें
दुसरे स्थान मिनी जेजुवाडा दुसरो 500 मिनी जेजुवाडा 500 मिनी जेजुवाडा पहिलो दुसरो तिसरो पंगड चौथो पंगड पांचवो सो पंगड कोणचा पंगड होतं सगळे कॉन्फिडन्स नाम म्हणतात आमका मेंटल धैर्यान सगळं कॉन्फिडन्स नाम म्हणतात आणि पहिले स्थान होता चौथो पंगड मुखारांचे आणि नाम त्यांचे Congratulations. Tumpang dinamanya Bap Mandulia Bap Namia kami Dewa Berunda Angga Surian Karya kami ada dapat kubirnya Mulia kaya kami man kerja